मांद्रे पुलीस स्टेशनार घेराव घातिल्यांक हाताळपाक पीआय फेल आरोपीचे सुरक्षेक घाळपणा एसडीपीओन दिलो चौकशी रिपोर्ट डीजीपी म्हणटा एक्शन जातली। मुरगाव लायटीच्या खांब्याच्या प्रॉपर्टीक बार्राक 4 एक्सेस बंद करून गेल्ले कडेन ई शेटयेक आमदारान आडयलो। शेटये म्हणटा एफआयआर जातलो। आमदाराची चॅलेंज। राणा खात्याचे कचेरेत स्टाफाक ऑफिसा भायर दवरून अधिकाऱ्याची सिक्रेट बसका खंय कॉन्फिडेन्शियल। ऑफिस साउंड प्रूफ ना, लोक स्टाफ फुर्योज। पणजेचे कोर्ट मेर्शे शिफ्ट दर्जेदार मल्टी स्टोरी बिल्डिंगेत आधुनिक साधन सुविधांनी चलतलो कोर्ट। पणजेचे सेक्शन जेएमएफसी पोस्को कोर्टाचे कामकाज मेर्शे। एका कोटीचे चिटिंग केसीत सायबर क्रायम पुलिसेन केले आनीक दोगांक अटक। आतां मेरेनची 7वी अटक। दोगांय खंय हवाला ऑपरेटर्स। बायणा अप्रेम लागसारची एमपीए गेट काढून उडोवची। 8 दिसाची डेडलाईन उपरांत स्वता मोडटले थळाव्यांची शिटकावणी। डेप्युटी कलेक्टराकूय निवेदन। आणि गोंयांत प्रायव्हेट गाडयो टुरिस्टांक भाड्याक दिवपाचे प्रकार वाडले। वास्को रेल्वे स्टेशनार घेतिल्ली बेकायदेशीर रेंट कार मोखली कांपलार स्कूटरीक। पोन्न्या मांडवी पुलाचे नवे डांबरीकरण पुराय करून लोकां खातीर उक्ते। मात नवो मांडवी पूल दुरुस्ती कामा खातीर 2 मार्च ते 10 मार्च मेरेन बंद। कर्नाटकात इडलीच्या घेतिल्ल्या 251 सॅम्पलांतल्या 52 सॅम्पलांनी प्लास्टिकाचे अंश। इडली बेकिंगाक वापरतात। पॉलिथीन ताचो खंय परिणाम। दिल्ली बेकायदेशीर रोहिंग्या आणि बांगलादेश घुसखोरांच्या आड केंद्राची मोहीम। गृहमंत्री अमित शहाची उचेली बसका। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वाटेकार।